मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो आशिर्वाद मागता. कारवार जिल्लो, कारवार डिएसीस सोबीत सुंदर आमच्या कर्नाटकांत एक काश्मीर असले भशेन म्हणटात. जायते आमचे गांव भाव गोंयांत आसात. कारवार आनी गोंय लागशिल्ले तितलेच न्हय, जायतो संबंद आमचे मदें आसा. आमचे आदले विकार गोंयकार पाद्री आमच्या गांवांत येवन जायते वावुरले आसात. तशेंच आतांची पिळगी आमची जायते तरणाटे गोंयांत वावर करून आसात. थोड्या बेकरींत, थोड्या शेतांत, थोड्या आंगडींत. आनी ह्या काळाच्या दिसांत हे मारेकार कोरोना रोग थंयसर सगळे वटेन आमकां दिसून येता. सुमारे तुमचे गांव भाव कश्टांत बी आसात. असल्या परिस्थितींत आमचो गांव भाव फादर मत्तियस डायस कापुचीन एक सोबीत सुंदर कांतार आनी तशेंच उरपा दाखोवन आमच्या कारवारच्या भाव भयणीक संतोश करूंक तांच्या सुखां दुखांत वांटो घेवन आसा म्हणून तांकां कळीत करता. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. तुमच्या कुटुंबाचेर गोंय तशेंच कारवारांत सदांच तुमकां देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून हांव मागतां. देवाचे आशिर्वाद तुमकां. फाटी वेतात आमच्या त्या ल्हानपणाक. सारले ते दीस आमच्या इश्टां सांगाता उगडास आमकां येतात. इश्ट आमचे शिकपी ते न्हय तरी गुणांनी भोगी रेस्त वावर करतात ते गोंयच्या शेरांत वावर तो बेकरीन. गोंयच्या सोबीत शेरा प्रणाम तुका करता. गरबान तुज्या वावर कर कुटुंबांक आमच्या पोसता. तुझी वडवी काय सदां मी नांव वाडता. कारवारची भाव भयणी ऋणी तुका जावन आसा. गोंयच्या सोबीत शेरा प्रणाम तुका करता. गरबान तुझ्या वावर कर कुटुंबांक आमच्या पोसता. ही तुझी वडवी काय सदां मी नांव वाडता. कारवारची भाव भयणी ऋणी तुका जावन आसा.
कारवारशी भावगळी ऋणी तुका जावन आसा संसारावयर अनवर आयला मारे कारपिडेक लागून दिसपडटो ग्रास सदां फावो करूंक मागया आमी हात जोडून गोंयच्या सायबाक सदां उलो मारया सरसांगाता मेळोवन सांत फ्रांसीस जावेर बळवंत खातीर व्हरतलो सांबाळून गोंयच्या सुभेशेरा प्रणाम तुका करता गर्भान तुझ्या वावरकर कुटुंबांक आमच्या पोसता ही तुझी बोडविकाय सदां आमी वाडता कारवारशी भावगळी ऋणी तुका जावन आसा गोंयच्या सुभेशेरा प्रणाम तुका करता गर्भान तुझ्या वावरकर कुटुंबांक आमच्या पोसता ही तुझी बोडविकाय सदां आमी वाडता कारवारशी